गोयच्या हिता खातीर रस्त्यार देविल्ले सर्वसामान्य लोकांक सरकार कित्याक सतायता असो प्रश्न प्रतिमा कोतिनोर उपरासलो। सुभाष वेलिंगकाराक अटक करपाची मागणी घेवन रस्त्यार देविल्ले कांय मेजकेच लोकांच्या विरोधात पुलिशेन गुन्यांव नोंद केल्यात अशें प्रतिमाचें म्हणणें। ह्यो केशी फाटीं घेवच्यो अशी मागणी प्रतिमान केल्या। सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग कित्याक करता सरकार? हांव इतलें सांगपाक सोदता प्रमोद सांगता, दिस आर इनोसंट पीपल हू आर कम। ही लढाव म्हणटा तो काँग्रेस, बीजेपी, आरजीपी आनी कोण ते मेंबर्सांची नाशिल्ली, टीएमसी तेंची आशिल्ली। ही आवाज आशिल्लो गोंयच्या सायबाक लागून, गोंयकारांक लागून। सो गोंयकार पेटले। अरे लज मरे सेम तुजे ओन बीजेपीचे जे कावन्सिलर आसा, कामील बरेटो म्हणटा तो आयलो मरे। कित्याक लागून आयलो तो बीजेपी कावन्सिलर म्हणून येवना, तो बीजेपी सपोर्टेड कावन्सिलर म्हणून येवना, एक गोंयकार म्हणून तो म्हाका येवन हात दिवन गेलो। प्रतिमा तुजे उल्याक आमी आयले म्हणून। तशेंच तांचे बीजेपीचे अनेक आसा कावन्सिलर मिलाग्री म्हणून, तेंय येयल्ले। फर्स्ट बाबू असगांवकर जाल्यार येवन ओपनली स्टेटमेंट दिला, कंडेम केला, निशेध केला। बाबू असगांवकराचेर कित्याक घालूना एफआयआर, कामील बारेटोचेर कित्याक घालूना, मिलाग्रीनाचेर कित्याक घालूना, नेविनाचेर कित्याक घालूना, एंड्रूचेर कित्याक घालूना? कित्याक सिलेक्टिव्ह टार्गेटिंग करता? हांव फक्त एक सांगूंक सोदतां की विथड्रॉ करपाकूच जाय। सीएम यू तो खरें खासदाचो आसा न्ही, आनी खरो गोंयचो सीएम आसा न्ही, हे लोकांक त्रास करना।